apprehension raised by the taxi operator at Dabolim International Airport regarding their business in Murmagaon Taluka. Fear and anxiety in the minds of traditional yellow-black taxi and tourist taxi operator at Dabolim International Airport with the commencement of Manohar Mopa International Airport. This taxi operator at Dabolim International Airport are solely dependent on taxi business at the airport for their livelihood, with no other source of income. They fear with the commencement of Manohar Mopa International Airport, Dabolim Airport will eventually be closed, and thus there is apprehension in their minds about the impact of their livelihood. What step does the government intend to take to safeguard the interest of this taxi operator at Dabolim International Airport? Yes. Sir, आमच्या सीएमान सांगलेलेच आसा सर कितें बाबा दाबोलीम एअरपोर्ट हो कंटिन्यू उरतलो म्हणून थंय करपाक, बट फक्त आमच्या टॅक्सीवाल्यांच्या भावांच्या मदीं एक भंय जाल्लो आसा. तेंच्यांनी एक लेटरूय केल्लेलें आसा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, आनी तांकां एकदां आफोवन मागता सीएमा कडेन कित्याक तांकां एक एश्युरन्स दिवपाक, कित्याक तेंचो जो भंय आसा तो भंय तेंच्या मनांसून काडचो. हे येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आनी जे ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले आसा पळय जितले तेंच्या मनांसून हो काडचो. एश्युरन्स सीएमान दिल्लेलेच आसा आमकां सगल्यांक. आमकां खबर आसा दाबोलीम एअरपोर्ट क्लोज जावपा ना, बट ह्या लोकांक मातशें खंय तरी एक एश्युरन्स दिवपाक लागून हांव सीएमा कडेन मागता की तांकां आफोवन तेंचे कडेन एक मिटींग करची म्हणून. स्पीकर सर, काल दाजीन भंय व्यक्त केलो, आज संकल्प भंय व्यक्त करता. ताका परत एकदा सांगता हांव भिवपाची गरज ना म्हणून. दाबोली बंद जावचो ना, दॅट इज ट्रू. आनी कारण आतां रिव्यू घेत आसता डे टू डे, आमकां अजुनूय बी म्हाका दिसता दोनूय एअरपोर्ट जे आसा चालू उरतले, त्या ती टॅक्सीकारांक तरी भिवपाची गरज ना. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज.